म्हापसा म्हणजे बार्देस तालुक्याची गव्हर्मेंट बिल्डींग जी आसा न्ही ते एरियेन आसा आणि पावस इतलो पडलो न्हू पावस पडटलोच हे सगळ्यांक खबर आसा आणि आतां आयज तारीख 22 म्हणटकूच जे गव्हर्मेंट ऑफिसरांची तयारी ही पयली आसपाक जाय की तांकां लोक टॅक्स फारीक जो करता न्हू ह्याच गोश्टीक लागून की आमचें शहर सुंदर आसपाक जाय आनी शहरान आमी बरे भोंवपाक जाय. तर सरकाराक जर इतके लोक जर आयज सगळो तेजो टॅक्स फारीक GST करता फारीक सगळो A to Z टॅक्स जेन्ना फारीक करता तेन्ना हे सरकाराची जबाबदारी आसता हे काम करून घेवपाक. ही परिस्थिती अशी आहा म्हापशा शहराची की मामलेदार बिल्डींग जी आसा तेजो कंपाऊंड वॉल जो आसा तो पावसान मोडून पडलो आणि जे मामलेदार कलेक्टर आणि गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर जे हांगा गाडयेन पार्किंग एरियेन जे भोंवतात पार्किंग एरियेन गाडयो आपले पार्किंग करतात ते एरियेन इतलो चिखल भरलेलो आसा की तांकां गाडी पार्क करपाक मेळना. आतां कशें देंवले आनी कितें केलें हें म्हाका खबर ना पूण गव्हर्मेंट ऑफिसाची बिल्डिंगेची परिस्थिती अशी तर सर्वसामान्य आयज जी जनता जी आसा लोकांची बारीक बारीक लोकांची घराची परिस्थिती कशी आसतली तो चिखल हे केन्ना काडपाक रावल्या. गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा आयज इन्स्ट्रक्ट करता हांगासून बसोन जाल्यार तेंची बिल्डिंगेचीच हांगा साफ सफाई करपाक हांगा तेंचे कडेन मनीस ना. हेजेरसून गोंयच्या सरकाराची आयज प्रमोद सावंत जो नेटान सांगता न्ही घेवपाची गरज जर ना जर सांगता न्ही काल तो सांताक्रूज वयता आनी सांगता 2027 खंय परत तो सरकार येतलो पूण केजेरसून येतलो लोक तुका मतां मारता काय कशी मारता. हांव तेका ह्या माध्यमांतून सांगूंक करता की तूं जो 2027 जो येतलो म्हणटा तुजें काम झिरो आसा. दिल्लीसून लोक येतात तूं तांकां निमंत्रण दिता तांकां 40 लाखाचे तूं जेल्या उपरांत मिठाई खावपाक लोकांक आयज तूं तांकां सांगता. गोंयच्या लोकांचे टॅक्स पेरांचे पयशे तांकां तूं मिठाई खावयता पूण गोंयच्या लोकांक असलो चिखल कित्याक लावन तूं खावयता हे लोकांक कळपाक जाय. हे लोक जे उलयतात न्हू 2027 जर येतलो तर EVM जे मरे काडून सायडीक दवर बॅलेट पेपराचेर तूं इलेक्शन घेवन दाखय 27 पैकी 2 पयलींचे कार्ड मरे 7 सुद्दां सीट येवचे ना तुजे. अशी परिस्थिती BJPची आज अख्ख्या भारत देशान आसा. तुमचे कडेन सरकार आसा ॲडमिनिस्ट्रेशन तुमचे कडेन आसा पोलीस प्रशासन तुजे कडेन आसा तुजे पोलीस प्रशासनाक तुजे कोणाचेर कंप्लेंट घाल FIR कर जाल्यार तुजे पोलीस प्रशासन करिना. सगळ्योच भानगडी ह्या सरकारान अश्यो आसा की प्रमोद सावंत सरकार हो गोंयचें नांव हे पिड्ड्यार करपाक गेल्लो आसा आनी म्हापशेचो हो आमदार जो आसा आज निवडून दिला हो कितें करपाक. ही अशी परिस्थिती म्हापशा शहराची जाल्लेली आहा. बाजार जो आसा पुर्तुगीज काळान जो आसलो पुर्तुगीजान तो बाजार जो केल्लो आमकां म्हापसा शहर म्हापशेकारांक त्यो बिल्डींग ज्यो बांदलेल्यो शॉपवाल्यांक बांदलेले गोल्ड स्मिथ केल्लेले कपडेकार केल्लेले एक फीश मार्केट बांदलेले ती सगळी वेवस्था करून दवरलेली. तेज्या मदीं हो फ्रांसीस डिसोजा येवन ती बारीक बारीक शॉपां घातली आनी बाजाराची अक्षरशः वाट लावन सोडली. म्हणून बाजारान हे उदीक जे भरता न्ही आनी जे प्रॉब्लेम जाता ते हे हेंच्यांनी बाजारान ती मदीं मदीं शॉपां घालून गाडी वचपाक मेळना एम्ब्युलन्स वचपाक मेळना. हेंच्यांनी आयज म्युन्सिपाल्टीक सोंपो येवंक जाय म्हणून आपली पाकिटां कशी व्हरपाक जाय पूण म्हापसा शहराची वाट लायली हेंच्यांनी. पोर्तुगीज काळान जे मार्केट कित्याक लागून प्लॅन केल्लो हे प्रत्येक म्हापशेकारांनी बार्देस तालुक्यात विचार करपाक जाय न्ही. आयज तो आमदार सांगता आयज सर्टनली पावस पडलो अचानक पावस पडलो पावस हो जून म्हयन्यान पडटा तुज्या घरा कडेन किंवा आमच्या घरा कडेन आमी जेन्ना चवथीक जेन्ना आमी तयारी करता दिवाळीक जेन्ना तयारी करता 15 दीस पयलीं घरा कडेन रंगरंगोटी करता साफ सफाई करता कित्याक गणपती बाप्पा येवपाचो आहा क्रिसमस येवपाचो आहा ईदाचो प्रोग्राम जावपाचो आनी प्रत्येकान आपल्या हेच्या प्रमाणे करता पूण आपूण पयलीं तयारी करता न्ही. पूण तुमकां पावस हो पडटलो जून म्हयन्यान पावस पडटलो कित्याक हे देवान दिलेलें नेचर हो केन्नाय कितें जावं शकता केन्नाय पावस पडटा म्हणून तुका आमी तयारी पयलीं करपाक जाय न्ही. हा सुदेश दिगंबर असोटीकर हांव एक म्हापशाचो नागरीक. आयज ज्या दिसा मंगळारा पावस जो पडलो ह्या पावसान जी आयज म्हापशाची जी हानी जाल्या ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा. पण सांगपाची तात्पुरती गोश्ट कितें आसा की आयज 20 नगरसेवक आनी एक आमदार प्लस जी गोश्ट आतां घडली तेतून मामलेदार कलेक्टर हे सरकारी नोकर बट व्हडले ऑफिसाचे आसात ते ऑफिसान ते सब उदीक गेले. पण हे हेतून ना नगरसेवक ना आमदार ना कोणूच हेतून दखल घेतली ना. लोक पडले कितें जालें पण आयज खोर्ले वाठारान पासून त्या जी देश एक्सिडंट घडलो ती पण आतां आयज समज प्राणहानी तर जाल्ली ताका कोण जबाबदार आसलो. हां तुमी आयज वोट बँकाक लागून जी आयज घरां बांदल्यात त्या घराच्या हेतून ना गटार आसा ना काय ना वयल्यान तेतून बिराडां आसात. एका घरान 4-4, 5-5 बिराडां तेंचो जागो जमीन सगळी आसता ते हांगा म्हापशा येवनच्यान ती घरात हे बांदलेले आसा घरां बांदलेली आसात. पण आयज ते भाडे आहात वोट बँकेक लागून आयज फुडें हे BJP सरकार वोट बँकेक लागून कितेंय करूं शकतात. आयज जाल्ल्या जल्मा हांव म्हणटा कितें जर तुमकां तर सत्ता भोगपाचें आसा 27 तुमी 27 हाडटले म्हणटात जाल्यार तुमी आतांच करात ज्या घरान कोणी नवी सून हाडल्यात पण आनी कोणा जल्माक गेला पळय त्या नातवाच्या नाल्यार कोणाच्या हाडले त्या सुनेचें नांव आतां रजिस्टर करून दवरात आनी तांच्या नांवार ही
म्हापशा करून दवरात आणि तुम्हीच वोट बँक करात आणि जनतेचा वोटिंग करत ना हो वाया पैसो आयज कालपासून आमदारापासून लज दिसूंक जाय आसली की तो डांबरीकरण करता पावसाच्या हेतून हां तर तूं अरे हाय लक्ष घाल न्हू आयज हांगासर लोकांचे आयज गाड्यो दिल्या पळय दिनदयाळ गाड्यो दिल्या तेतून उदीक गेले मार्केटान सगळ्या बाजारान उदीक आसले राती तो स्लॅब कोसळ्ळो हेका आतां अजून 10 वर्सां जावन निलाव जायनासतना जर आयज मोडकळीक तर ह्या बिल्डिंग्यो पडटात तर अशें ह्या मुन्सिपाल्टी कित्याक जाय हां आयज तांकां फक्त जावं आपलो पगार वाड आणि हे पगार वाडोवप पडटात अरे आयज तुमकां फॅसिलिटी दोतोर गाडयो हे ते पगार वाड तुमी कसलें काम करतात अरे आयज 3 वर्सां जायना फुडें आयज तेंच्या कडेन गाडी घोडा येता जमीन येता कोठ्याचो तेंचो वेव्हार चलता हां खंयच्या हेतून पब्लिकेचो पयसो पण तुमी कमिशन खावन तुमी हेजेर तुमी हे करतात तशेंच आमी रावंड मारले भितर म्हापसा बाजारांत पळयता जाल्यार भाजी मार्केटाचो एक स्लॅब पडलेलो आसा 10 वर्सांय जावंक ना ताका तो स्लॅब पडलेलो आसा दुसरी गजाल जी फातरी आसा ती फातरी मोडून पडलेली आसा ती आतां सारकी करतात तेंच्यांनी हे पयलीं नगरपालिकेन 1 म्हयने पयलीं हे काम करून घेवंक जाय आसलेलें नगरपालिका केन्ना काम करता जेन्ना पावस स्टार्ट जाता पळय तेन्ना करता कित्याक लागून हे म्हाका खबर ना करूं येता तेंच्यान काम बरें काम करूं येता नगरपालिका हे बेगिना काम करून घेयना नगरपालिका जेन्ना पावस स्टार्ट जाता पळय तेन्ना हे काम करून घेवपाक पळयता